more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of Kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. सामुएलाचे पयलें पुस्तक दुसरो आवेसवड 13वी वड. याज्ञिकाची रीती लोकांच्या सांगाता अशी असली, जोरी कोण मनीस जेन्ना कोणी बलिदान भेटवयला तेन्ना मास शिजताना आपल्या हातांत 3 कांट्यांचें गर्भ घेवन याज्ञिकाचो चाकर येतालो. मास शिजता आसतना येवन तो आयदनांत तो घालतालो आनी जितलें कितलें तें मास आसा ते गारफाक कितलें तें तोपताले तो याज्ञीक तितलें तो घेतालो. ह्या भाशेन सगळे इस्रायली शिलोंत आसा ते कोत्ताले. मोनजात लासूंक उजो घालचे पयलींच याज्ञिकाचो सेवक येवन बलिदान भेटोवंक म्हणटालो. अशें तो म्हणटालो, याज्ञिकाक भाजचे खातीर मास दियात, कित्याक तो रांदलोलें मास घेवचो ना. बलिदान भेटोवप्यान पयलें चोरप लासून दी, उपरांत तुमकां जाय तें घेवन वचात. ते म्हणटाले, ना, तें म्हाका आतांच तूं दी. ते म्हणटाले, आतांच दी, नाजाल्यार हांव जबरदस्ती घेतलो. ह्या पासत सोर्वेस्पराचे नदरेन ते तरणाट्यांचे पातक व्हड आसलें, कित्याक सोर्वेस्पराक भेटोयल्ल्या बलिदानांक किकोंत करताले. हे कोण ते 12वी वड. कोण हे एलीचे पूत दुष्ट मनीस जावन तांणी सोर्वेस्पराची पर्वा करूंक ना. कसलें काम कोत्तात ते लोकांचे विशीं याज्ञिकान जें काम करूंक जाय तें काम. इश्टानो, एली म्हणटा ते याज्ञिकाचे 2 जाण पूत आसा. ते दोगूय पूत याज्ञिकाचें काम कोत्ताले. याज्ञीक म्हणल्यार आयज काल ते सेवक ओ पास्टर. याज्ञीक म्हणल्यार कोण जावन असले सोर्वेस्पर आनी मनशां मदें मध्यस्तर कोत्ताले. ताणें सारकेच अदीक पवित्रपणान जिवंक जाय आनी आपल्याक बरें सांबाळूंक जाय. आदल्या कोरारान सोर्वेस्परान वेचून काडलेले याज्ञीक, जाल्यार नव्या कोरारान आमी कोण ती तुमी जाणाव. आमी सगळीं याज्ञीक जावन आसाव. आमी सगळीं पवित्र लोक. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रगतान आमकां नितोळ केल्याव. याज्ञिकाची पोरजा म्हटल्यार कॉन्सक्रेट आमकां केल्या. कॉन्सक्रेट करप म्हटल्यार आमकां कुशीन काडल्याव. संवसारांतल्यान, पातकांतल्यान आनी सगळ्या पातकाच्या आनी ह्या संवसारांतल्यान, पातकी संवयांतल्यान, पातकी मनशांतल्यान आनी पातकी कोन्यांतल्यान कुशीन काडल्या पळय ते लोकांक वेचून काडल्या ते आमी अशें म्हणटाव. इश्टानो, कोंकणीन ताका आमी सभा म्हणटाव आनी इंग्लिशीन चर्च म्हणटाव. आनी अशें लॅटीन व ग्रीक भाशेंत एक्लेसिया म्हणटात. ह्या शब्दाचो अर्थ कुशीक काडलोलीं. ताका इंग्लीश भाशेन चर्च म्हणटाव आनी कोंकणीन सभा अशें म्हणटा. खरेपणीन ताचो अर्थ म्हटल्यार वेचून काडलेलीं, कुशीन काडलेले लोक. भावा भयणानो, आमकां एक सभेच्या रुपांत आपयल्याव. ताचो अर्थ म्हटल्यार कुशीन काडलेले मनशां. पातकांतलीं, संवसारांतलीं कुशीन काडलोलीं आमी. खेरीत भाशेन पवित्रपणान
जिवीत जियोच्याक आमकां आपयला तसली पोरजा. कितलें बरें नांव सोर्वेसपण आमकां दिलां. चवथे पळय तें नाटक कोत्ता तें कोण जाणा, पवित अशें म्हणटात. नाटक कोत्तात, खरेपणी भितरल्यान कांयच ना सारकें. पूण जें नांव मेवलां पळय तें पवित आनी कुशीन काडलोलीं. खेरीत तीं कॉन्सक्रेट केल्यांव, पूण भितरल्यान पळय तें जियेता तें सारकें पातकान भरलेलेंच आसा. याज्ञीक अशें तांकां नांव पडलेलें आसा, पूण ते कोन्य आनी कितें करतात वायट तें काम. वय. दुसरें वड 22 हांव वाचतां. एली सारको जाणटो जालोलो आनी ताणें अशें आयकलें ताजे सगळे पूत कशे रितीन ते सेवा कोत्ता आनी ते मेवता पळय त्या तंबू थिंगासर अस्तोरी येता त्यो. आनी त्या अस्तोऱ्या सांगातर ते नाका जालेलें कोत्ता आनी अशें ताणें आयकलें. तांकां आपोवन ताणें अशें म्हटलें. वड 25. जोरी एक मनीस एका मनशाचो घात घेयत जाल्यार सर्वेस्पर ताचो न्याय कोत्तलो. पूण जोरी कोण एक मनीस सर्वेस्पराचे आडूच तर पातक करीत जाल्यार ताजी कोण विनंती कोत्तलो. एलीचे पूत आतां थिंगा कितें कोत्तात? याज्ञिकाचें काम. पूण याज्ञिकाचें काम कोत्ता आसतना त्या मंदिरांत सेवा करूंक येयल्या पळय ते अस्तोरे लागीं व्यभिचार करप सारकें खोटेपण. भावा आनी भयणानो, परतून तुमकां हांव सांगता, ही कूडूच सर्वेस्पराचें मंदीर. हे सर्वेस्पराचें मंदीर रुपी पळय ही कूड नायकिणींक सोंपोवप. हे मंदीर पळय सर्वेस्पराचें आसा, ती कूड आनी कुडीचे ते भाग अपवित्र करप सर्वेस्पराचे नदरेन सारकेंच धडधीरपण. सर्वेस्परांक सोसूंक जायना तसलें पातक. नांवान जाल्यार ते सारके याज्ञीक, पूण तांचे कन्यो सारक्यो दुश्ट पळय तसल्यो. परतून तुमकां हांव उगडास दितां, आमी सगळीं सर्वेस्पराचे नदरेन आमी याज्ञीक म्हणून तुमी विसरो नाकात. सर्वेस्पराच्या नांवान तुमकां विनंती करता, आमी याज्ञीक म्हणून सर्वेस्परा खातीर आमी पवित्र जिवीत जियोवपाची आमची ही जबाबदारी. पूण खंय मेरेन आमी पवित्रपणान सर्वेस्परा पासत जियेतांव काय? वो एक प्रस्न जावन आसा. पयले पेद्रूची चीट 2 आनी वड 9 हांव वाचतां. पूण तुमी एक विचून काडलेली फोंगड, राजवट सांबाळपी सर्वेस्पराची पोरजा आनी पवित्र लोक आनी सर्वेस्पराचीच तुमी पोरजा, कित्याक तुमकां तेणें काळोखांतली आपल्या त्या उजवाड्यांत तुमकां आपयल्या. तुमी ताचे गूण तुमी दाखोवचे. आमी कोण? सर्वेस्पराचीच पोरजा, पवित्र लोक, याज्ञिकांचो पंगड. जेजू क्रिस्ताचे गूण आमी दुसऱ्यांक दाखोवचे, तेका लागून आमकां कुशीन काडल्या. उजवाडाची आमी भुरगीं, अद्भुत टायटल जेजू क्रिस्तान आमकां दिला. आमी खरेपणी काय ह्याच भाशेन जियेतांव? खऱ्यापणी आमी उजवाडाची भुरगीं कशीं सर्वेस्परा पासत जियेतांव काय? पवित्र लोक कशें जियेतांव काय? विचून काडलेल्या भाशेन आमी जियेतांव काय? वो पातकाक सोमदी दिवन आमच्या कुडींत पातकी आमी सगल्यो कन्यो करीत आसांव? मातशें तुमी चिंतात. याज्ञिकाचें काम कोत्ता आसतना सेवे पासत येतात पळय ते अस्तोरेंक आपल्या उतरांनी सारकें बोलोवन तांकां आपल्याच्या मेळ्या कार्य करप हें कितलें खोटेपण. मोगाच्या भावा भयणांनो, हांव विचारतां, सर्वेस्पराची भुरगीं कशीं तुमकां आपोवणे आसा न्हय? तुमी दुसऱ्यांक आपल्याचे अधीन करपाचे प्रयत्न कोत्ताव? कोणाक दुसऱ्यांक तुमी फटोवपाचे प्रयत्न कोत्तात? कोणाच्या जिविता सांगाता फेव करपाचो प्रयत्न कोत्तात? ताका ताब्यान घेवपाचे प्रयत्न कोत्तात? तुज्या कुडीक
अपवित्र करपाचें काम तुमी कोत्तात जाल्यार चोतराय दवरात. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें हाजीरपण महापवित्रस्थानांत आसतलें, पूण आयज आमच्या कुडीन तो जियेता. आमच्या चड व्हडल्या पवित्र काळजांत तो थिंगासोर रावता. हें एक मंदीर, ही कुडूत सर्वेस्पराची मंदीर जावन आसा म्हूण हाका तूं नाश करीत जाल्यार सर्वेस्पर ताचो नाश करतलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजी कूड सर्वेस्पराचें मंदीर म्हूण. तूं जाणा जावन तें पवित्र जिये, आनी ह्या भाशेन जरी तर तूं जियेनाय जाल्यार तूं नाटक कोत्ताय. तुजी कूड तूं अपवित्र कोत्ताय जाल्यार भायल्यान तूं एकदम पवित्र दिसती पडटाय, पूण भितरल्यान तुजी कूड तुजें तें मंदीर अपवित्र कोत्ताय. मन बदल्ला अशें तुमी नाटक कोत्तात. ओत्मीक म्हणून तुमी दाखोवन तें नाटक कोत्तात. जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून तुमी थिंगासोर नाटक कोत्तात. आतां पवित्र जिवीत जियेता अशें म्हणून नाटक कोत्तात. आनी पांचवें, आनी मागणें केल्ल्या पोरी नाटक कोत्तात. थोडे लोक व्यक्तिगत रुपान एके कडेन एकांतान बसोन मागणें करिनात, पूण जायतो लोक आसतना मागणें करूंक म्हणत जाल्यार तेच पयले सुरू कोत्तात. जायत्या लोकांक तांकां पळोवंक, जायत्या लोकांक तें आयकूंक अशे भाशेन ते मागणें करपाची इच्छा कोत्तात. मागणें म्हणल्यार सर्वेस्परातां कनेक्शन. सर्वेस्परासाय संगती, सर्वेस्पराताय उलोवप. भुरगें जल्माक येताच व्हडल्यान रडटा वो तें भुरगें रडत आसता, तें कारण कितें काय? आवयच्या कुशव्यांतल्यान भायर सोदताच तो सोजमोता. आतां हांव आवय कडल्यान कुशीन जाला, जेवणा कडल्यान कुशीन काडला. रोखडोच तो रडटा, रोखडेच थिंगा आवय थिंगा कितें करता, ताका दूद दिता. दुदाक आतां म्हाका कुशीन काडला, आवयच्या कुशव्यांतल्यान आतां म्हाका कुशीन काडला, म्हज्या आवयच्या मोगांतल्यान म्हाका आतां कुशीन काडला अशें म्हणून तो भुरगो रडटा. आमचे ओत्मीक रुपान आमी जल्म घेतल्या उपरांत आमच्या काळजाच्या भितरल्यान एक व्हडली रोडणी. ती कितें काय तुमी जाणा? सर्वेस्पराताय सांगात जोडूंक, सर्वेस्परा सांगाता वेळ सारूंक ह्या भाशेची एक रडप सुरू जाता. तुजें तारण जालां जाल्यार, नव्यान तूं जल्म जालें जाल्यार हें तें चालतें जातलें. तुज्या भितर एक खेरीत भाशेची इच्छा आसली, तें कितें तुमी जाणा? म्हज्या बापा बरोबर वेळ सारूंक जाय, म्हज्या सर्वेस्परा बरोबर वेळ सारूंक जाय, म्हजें ओत्मीक बळीस जावपाक पळय तें जेवण जाय, म्हाका वेळ सारूंक जाय, पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ सारूंक जाय. भितर रोड आसतली. पवित्र पुस्तक वाचपाक तुजे लागीं वेळ तूं काडिना जाल्यार, मागणें करपाक तरी तर तूं वेळ कुशीन काडिना जाल्यार, एके वाटेन सर्वेस्परा सांगाता तुजी सोयरीगत मोडलेली आसतली, वो तूं ओत्मीक रुपान सोकला पडलेलो आसतलोय. जो मनीस पातक भिरांत नासतना करीत जाल्यार, जो मनीस जाय तशें तें कोत्ता त्या भाशेन, खरेंच म्हणल्यार तेजें कितें घडलां? ताणें मागण्याचें जिवीत आतां सांडून दिलां. सर्वेस्पराच्या दासान एक अशें म्हणलां, मागणें कोत्ता पळय तो पातक करचो ना, आनी पातक कोत्ता तो मागणें करचो ना. तुमच्या जिवितान मागण्यांक तुमी स्वाद दिना जाल्यार, मागण्याचें जिवीत तुमी सोडून दिलां जाल्यार, मागण्या पासत जरी तर तुमी वेळ सापरेट काडिना जाल्यार, मागणें करपाक तुजें मन तर ना जाल्यार, हें सगळ्याचें कारण तूं जाणाय? तूं पातकान जियेताय. इश्टानो, पातक आदोत्ता पळय तो मनीस, ताका मागणें करचें मन आसचें ना. मागणें कोत्ता पळय ते मनशाक पातक करपाचें मन आसचें ना. पातकाचो तोड मागणें, मागण्याचें तोड पातक. मागणें कोत्ता पळय ते पातक करपाचो प्रयत्न करचो ना. पातक कोत्ता पळय तो मागणें करपाक प्रयत्न करचो ना. आयच्या दिसा आमी आमकांच तपासुया, आमकांच आमीचेर नियाळ करुया. भायल्यान तूं मागणें कोत्ता अशें दिसती पडटा, पूण भितरल्यान व्यक्तिगत रुपान सर्वेस्परा सांगाता एक वट आसा.
कोण तुका म्हणत जाल्यार आमी आतां मेळोन मागणें करुया, तूं मागणें कोत्ताय. रोखडोच तूं थिंगासोर मागणें कोत्ताय. एकामेकाचे हात धरून तूं मागणें कोत्ताय. मेळोन तूं मागणें कोत्ताय. पूण व्यक्तिगत रुपान एकसूरपणान तूं मागणें कोत्ताय काय? जोरी तर व्यक्तिगत रुपान एकसुरोर जावन तूं मागणें करिनाय आनी मंदिरान मागणें कोत्ताना दुसऱ्या सांगाता मेळोन तर तूं मागणें कोत्ता जाल्यार तूं नाटक करपी. जेन्ना एक मनीस भियेनासतना पातकाक तर तिका समधी दिता, ज्या भाशेन आतां तुका हांवें सांगलां सर्वेस्पराताय ताचें कनेक्शन कट जालां. सर्वेस्पराताय कनेक्शन ना म्हणल्यार मागण्याचें जिविताचें कनेक्शन ना. पवित्र पुस्तकांत एक मनीस आसा तो चड बोलिश्ट. सर्वेस्परान ताका कुशीन काडलो, कॉन्सक्रेट करून ताका नाझरायट वाव केलो. ताणें एकदम बोलिश्ट जिवीत जियोंक जाय आसलें, पूण एका चेडवाच्या मोगान पडलो. चेडवाच्या चक्करान पडलो. सर्वेस्पराच्या सांगाता रावचे बोलदेक चेडवाच्या सांगातान तो रावलो. पयले एका चेडवाच्या मोगान पडलो, ते मागीर मोग मागीर लोगीण जालें, ते लोगीण मागीर ते मोडलें आनी ताच्या उपरांत आतां ती फामील काबार जाली आनी आतां ह्या मुखार कितें करचें तो नोको शेवटाक. आतां तो आनी एके चेडवा लागीं वचोन तो रावंक लागलो आनी त्या उपरांत एके नायकिणी सांगाता ताणें इश्टागत जोडली. कसलीच भिरांत नासतना आपल्याचे कुडीक ताणें मेली केली. आतां कितें जाता पळय तें आमी वाजुया. फुडारीचें पुस्तक 22 आनी 20 हांव वाचतां. तेन्ना तांणी म्हटल्यार आपल्या उंटयेन सॅमसोनाक न्हिदोवन सॅमसोनाच्या बोळाचे ते सगळे गूट जाणा जावन सॅमसोनाचे ते केंस ताणें कातरून ताका सारकोच बोळ केलो आनी मागीर आपूण कांयच नको कशें, सॅमसन फिलिस्कार तुजो गाद घेवच्याक आयल्या. तेन्ना तो अजाप जावन चिंतूंक पडलो, आतां हांव पयले भाशेन भायर वचोन तांकां सगल्यांक आपटितलो म्हणूंक लागलो. सॅमसन एकदम बोलिश्ट. त्या वेळा पर्यंत सॅमसनाक कोणेंच बंदी करूंक नासलो. राजू घेवन वो सांकल्यान कितेंच घेवन सॅमसनाक तर बांदपाची ते कोशीश करीत जाल्यार सर्वेस्परान सॅमसनाक दिला पळय त्या शक्तीन ती सगल्यो दोरयो आनी त्यो सांकल्यो तोडून उडयतालो. सर्वेस्परान सॅमसनाक मनोहा आनी ताचे बायलेक एक गिफ्ट कशें सर्वेस्परान दिवन सर्वेस्परान म्हणलें, सॅमसन म्हणटा पळय त्या पुताक तुमी जल्म दितलीं. म्हणल्यार तो म्हणलें, तुमकां एक पूत जातलो, ताचें नांव सॅमसन दवरचें. तो एक नाझरायत वाव घेतलो, म्हणल्यार म्हजे पासत खेरीत आसतलो. एक खेरीत ताची येवजण आसा, हांव तुमकां तो दितां. ताच्या जल्माक एक कारण आसा. एक उद्देशान तो जल्मला. सर्वेस्परा पासत ताणें जिवीत जियोंक जाय, लोकांक फिलिस्कारांच्यान सुटका दिवची, शांतीन थिंगासर ताणें जियोंक जाय आसलें. पूण सॅमसन आपल्याची जबाबदारी विसरलो. सर्वेस्पराचो ताजो जिविताचेर उद्देश आनी ताची खोशी सोडून आनी आपल्याक जाय ते भाशेन चेडवा फाटल्यान तो धांवता. असले सॅमसना भाशेन आसा कोण? तुमचे ओत्मीकपण कुशीन दवरून, तुमचें थारोन आसा पळय तें कुशीन दवरून, तूं काजार जालें तेंवूय इसरोन तूं सर्वेस्पराचे सेवेन आसा पळय तेंवूय थिंगा तूं इसरलाय. एका चेडवा कोडे गुपीत तूं मेळटाय. पातकी तुजी इश्टागत ओ पातकी थिंगासर तुजे कोण्यो तूं कोत्ताय. असलें जिवीतून वेचून काडलें जाल्यार चोत्राय. तुजें तें सुभाग तूं कितें शाणटा पळय तें तूं जाणाय. सर्वेस्पराचे हाजीरपण, सर्वेस्पराचे तुजे बरोबर आसा तें कनेक्शन तुटता तें. हो विशय तूं नोको आसतलोय. हो तें पयलेंच तुटोन पडलां आसतलें. तें नोको आसतना तूं ह्या भाशेन जियेताय. सॅमसनान केलां पळय तें पातक, भिरांत नासतना कोत्ता तसलें पातक. नेटान तो थिंगासर तें पातक कोत्ता. तो जाणा ताका वेचून काडला, तो जाणा तें. ताणें नाझरायट वाव घेतला म्हणून तो जाणा. ताज्या माथ्यार आसा पळय ते लांब केंस. सर्वेस्परा सांगाता ताजो एक खेरीत भाशेचो रिस्त आसा आनी नाजीर केला तें तिंगा दाखयता. म्हाका कुशीन काडलेलो आसा.
कातोर लावंक ना पळय हे कुशीन केल्ले ते केस कितें म्हाका खेरीत भाशेन कुशीन काडलेलो आसा. हो विशय सॅमसन जाणा. ही एक भासावणी. जेन्ना ते केस कातोरले, जेन्ना ते अस्तरेन ताजे केस कातोरले, ते एक एक शेणी आसली पळय ती कातोरले तेन्ना कितें घडलें. सॅमसन चिंतालो दर एके फावटीन जे भाशेन म्हजे लागीं शक्ती आसा, हांव ह्यो दोडयो मरून रोयतलों, पूण थिंगा खरेपणी कितें घडलें आतां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. आतां हांव तें वाचता 20 वडींतल्या मोदेंत हांव आदल्या भाशेन भायर वचोन तांकां आपटितलो. ताका खबर नासलोली की सोर्वेस्पोर ताजें थंय ना म्हूण. तेन्ना फिलिस्तांवांनी ताका धरून ताचे दोळे फोडले आनी ताका गाजा व्हेलो तांब्याच्या सांकल्यांनी बांदलो. सॅमसनाचें नांव आयकताच फिलिस्तांव सारके भिवून पळोवन वयताले. सॅमसनाक इतले भिताले. कित्याक तुमी जाणा काय, सॅमसनान गाढवाचें आड घेवन तांचे 1000 लोकांक मारले. असलो बलिश्ट. ह्या भाशेचो हो सॅमसन आतां फिलिस्तांवांच्या हातान बोनकोणीन पडलो. असलो हो सॅमसन आतां फिलिस्तांवांच्या हातान बोनकोणीन पडला. दोनी दोळे ताचे फुटले. ताचें कारण तुमी जाणा. सोर्वेस्पोराचो हात सॅमसनाचेर आतां ना. सॅमसना सांगाता आतां सोर्वेस्पोर ना. तो विशय सॅमसनाक खबरूच ना. पोत्तून वाचता तेका जाल्यार खबरूच ना. सोर्वेस्पोर ताच्या सांगाता ना म्हूण. भावा भयणानो, तुमी चिंता आसतलो सोर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा म्हूण. तुमी चिंता आसतली तुमी आजून पासून सोर्वेस्पोराची भुरगीं आसा म्हूण. घोडेक जायत पळय तुमी जाय म्हणून ते कोत्ता ते पातक देवान पळयला जायत आनी तुका केन्ना ताणें सोडला आसतलो. तूं कोत्ताय पळय तें नाटक पळोवन पळोवन आतां ताचें सोसूंक जावंक ना. तुजे वायट ती चाल रिती आतां पळोवन ताच्यान आतां सोसूंक जावंक ना. पोत्तून पोत्तून तुजी कूड थिंगासोर अपवित्र कोत्ता ती तुका आतां ताणें पळोवन सोर्वेस्पोराक आनीक सोडसूंक जावंक ना आनी तुका ताणें पयलें सोडला आसतलो. घोडेक पयलें तुका सोडून दिला आसतलो. तरी आसतना तूं आजून पर्यान सोर्वेस्पोराचो एक भुरगो आनी पवित्र म्हणून सोर्वेस्पोरा सांगाता तुजो एकवट आसा आनी मागणें करीत आसाय. आनी एका सेवका भाशेन सेवा करपाक तूं मुखार वचत आसतलोय. पूण सोर्वेस्पोरान तुका आदीं सोडून दिला. तूं आतां पर्यंत तूं एक भोक्त कसो मुखार सोदता आसतलोय. चोत्राय दवर. दुस्मन तयार जाला. चोत्राय दवर. तुका नाश करपाक कोण तरी तयार जाला. तुका बांदच्याक तयार जाल्लो आसा. सॅमसनान चिंतलें सोर्वेस्पोर ताज्या सांगातान आसा. पूण सोर्वेस्पोर ताज्या सांगाता कितें. सोर्वेस्पोरान ताका सांडलो. सोर्वेस्पोराक सोसून जावंक ना. सॅमसन जाय म्हणून पातक करी. सोर्वेस्पोरान कितें केलां पवित्र पुस्तकान बरयलां आतां आमी पळोवया. वड 19. तेन्ना ताणें ताका आपल्याचे उंटयेर न्हिदोवन दवरलें आनीक ताणें एका मनशाक आपयलें आनी ताचे केंसाचे 7 ते शेणयो कातरल्यो आनी ताका दामून दवरलो. तो वचोन एक व्हड कोणा पळय ते अस्तरेचे उंटयेर न्हिदला. हें गरजेचें काय. सॅमसन वचोन व्हड कोणा पळय ते अस्तरेचे वेंगेन न्हिदलो. ती अस्तोरी खंय रावता पळय तुमी जाणात ते फिलिस्तांवांच्या देसांत. फिलिस्तांवांच्या देसांत सॅमसनाचें कितें काम. फिलिस्तांव तांचे दुस्मन न्हय. फिलिस्तांवाचे पळय ते संवसारी न्हय. पातकान जेतात तसले लोक न्हू. पातकान जेता पळय त्या लोकां मदें सॅमसन थिंगा कित्याक गेलो. पातकान जेता ते अस्तरे कोणे कित्याक गेलो. एके नायकेनी कोणे कित्याक गेलो. तेच्या उंटयेन कित्याक न्हिदलो. हें सगळें नेनारपणान केलें ओ जाणा म्हणून ताणें केलें. जाणा जावनूच केलें. भावा आनी भयणानो, तुमी चूक कोत्ता आसतना पातक कोत्ता आसतना पातकाचे वाटेन तुमी धांवतना तुमी नकळो अशें म्हणूं नाका. तुमी सगळें जाणा म्हणून तुमी तें कोत्तात. कसलीच भिरांत नासतना पातक आदाडटात. ह्या भाशेन चूक करप आनी पातक करप म्हळ्यार तुमी जाणा तुमी सोर्वेस्पोराक सारके दुखयतात म्हणून.
पूण तरी आसतना कसलीच भिरांत नासतना तुमी पातोक कोत्तात. तुमी जाणात सर्वेस्पर कितें कोत्ता? तुमकां तो सोडून दिता, तो वेता. जसो सर्वेस्परान सॅमसनाक सोडून दिलो, दुस्मान आयलो आनी ताका गोट दोत्तात. भावा भयणानो, तुमी कोत्तात ते पातोक सर्वेस्पराक सोसूंक जायना. आनी ज्या वेळार सर्वेस्पर तुका सोडीत त्याच वेळार शैतान येवन तुका दोत्तलो, बोनकोणेन घालतलो, आपल्याची सांखळेन बांदतलो, तुका ताच्या चोपक्यान दोतलो. सॅमसना असल्याकूच दुस्मानांनी ताका बांदून दवरलो. ताचें कारण तुमी जाणव, सर्वेस्परान सॅमसनाक सोडलो. पातोंक उडयता पळय तो मनीस ताका बरे भाशेन दोत्ता. बरे भाशेन तो ताजी कंट्रोल कोत्ता. जे पर्यंत तो ताका कंट्रोलान दवरता ते पातोंक बरे भाशेन उडत आसा. पूण जरी तर ते पतंगाचें कंट्रोल काबार जालें, तें तुटलें जाल्यार ते पतंग खंय वयतलें पळय तें कोणाक खबर ना. आनी एक फावटी पळय तें पतंग तुटता जाल्यार ते खंयच्या माडार वा खंयच्या दोंगरार वा खंयच्या घराचेर खंय तरी ते फसोन थिंगाच ते पडोन आसता. घोडेक आमचे मदें कोण आसत, सर्वेस्पराच्या हातांतल्यान तुमी सुटल्याव जायत. सर्वेस्परांतल्यान तुमी पयस जालंव जायत. कसल्या पातकी जिवितान, कसले पातकी कोन्यांक लागून तुमी सारके थिंगा बंदी जाल्याव, बोनकोणेन आसाव. ते 4 वण्टी मदें तुमी बंदोनान आसाव. आमचे मदें कोण आसा जाल्यार तुमचे दोळे उक्ते करात. नाजाल्यार तुमची दोळे तुमी सांठोले. सॅमसनान दोळे उक्ते केले जाल्यार बरें जावपाचें, पूण उक्ते करूंक ना. आनी ताचें फळ ताचे दोळे गेले. ताणें चिंतलें आजून पासून हांव बळिश्ट आसा, आजून पासून सर्वेस्पर आसा अशें तो चिंततालो. आनी एक फावटी हांव आदल्या भाशेन तांकां आपटितलो अशें चिंतलें. ताका खबर नासली कितें ताका सर्वेस्परान सोडून गेल्लो म्हणून. पातकी कर्तुत्वां कोत्तात, पातकान तुमी जेतात आनी तरी आसतना तुमी चिंतात सर्वेस्पर तुमच्या सांगाता आसा म्हूण. प्रमाणीकपणान न्हय पळय तितून जोडटात. अप्रामाणीकपणान जियेता आसतना तरी आसतना सर्वेस्पराचे आशिर्वाद तुजेर आसा म्हूण तुमी चिंताव. चोतराय दोरात. एके वाटेन सर्वेस्परा बरोबर जियेतात अशें तुमी नाटक करतात. एके भाशेन तुमी पातकान आसात, तुमी थिंगासर तुमकां फटयतात. चोतराय दोरात. सॅमसना भाशेन तुमी दुस्मानाच्या हातान तुमी सांपडटलीं. त्या उपरांत तुमकां बंदखणेन पडटले ते दीस येवचे आदीं. आयच्या दिसा तुमी तुमचें जिवीत सारकें करात. जेजूच्या नांवान हांव तुमकां विनंती कोत्ता. सोमया जे कोणें तुका आपलो तारुणदार म्हणून मानून घेतला तांकां सगल्यांक बापा, तुजो पूत आनी तुजी धूव अशें तूं जावचो वो अधिकार तुवें दिला अशें तूं सगल्यांक तूं मानून घे. नवें काळीज तूं तांकां दिवन तुजी उतरां आसात, तुजे ते सगळे नेम आसात, ते पाळूंक तांकां कुरपा दी. नवें काळीज ना जाल्यार, मोन ताणें बदलूंक ना जाल्यार, भितरलें तें वायट जिवीत, भितरलें पळय तें पातकी जिवीत, असलें पातकान भरलेलें जिवीत, बापा तें तुका कशेंच आनंद दिना. हें फकत मागण्यांनूच घडटलें आनी मागण्या वरवीं आमी जितलीं कोत्ताव इतलीं मागणें करपाक आमकां तूं हो वेळ दी. नाटक कोत्ता पळय तें आदलें जिवीत तातूंतल्यान सोडोवच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.